आदिवासी खात्यान या जमातीचो विकास जावपा खातीर की शिक्षणाचेर भर दिल्लो आसा की शिक्षणा शिवाय पर्याय ना की बरे जर ह्या समाजाचे विद्यार्थी जर शिक्षण घेवन फुडें गेले जर जायत जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या समाजाचो विकास जावपाक शकता। ज्या पार्श्वभूमीचेर आमी चिंतन करून ह्यो सगळ्यो योजना आंखल्यो गेल्यो। फाटल्या 3 वर्सांक आमी सादारण एवरेज जर पळयलें जर जायत 14.5 ते 15 कोटी रुपया आमी शिक्षणाचेर खर्च करता। त्यामुळे सहज एक असो प्रश्न आयलो की आमी एक दीस असो सहज हांवें म्हणजे डायरेक्टर संजय कामत हांकां विचारलें की आमी हायेस्ट आत्ता पर्यंतचे चड एखाद्या भुरग्याक आमी कितले पयशे पर्यंत दिले। तिणें सांगलें म्हाका की सादारणशे 4 लाख रुपया पर्यंत एखादो भुरगो एक भुरगो मुंबय MBA करता आनी ताजे खातीर त्या कोर्सा खातीर ताका आमी 4 लाख रुपया दिल्ले आसा। मातशें कोणाक 4 लाख रुपया कोणाक 3 लाख रुपया जावं ते प्री मॅट्रीक पोस्ट मॅट्रीक ह्या सगळ्या स्किमीच्या अंतर्गत 14.5 ते 15 कोटी रुपया दर वर्सा खर्च करता। जो भुरगो डॉक्टर जाता इंजिनियर जाता किंवा MBA करता की तो हुशार भुरगो, कारण त्या भुरग्या कडेन अपेक्षा आसतात की आपल्याक हे पयशे खंयच्यान आयले कशे आयले हाची एक सामाजीक बांधिलकी लक्षांत दवरून ताणें केन्ना तरी एक सादें पत्र सरकार किंवा डिपार्टमेंटाक बरोवचें ही अपेक्षा आशिल्ली। आनी हांवें सहज विचारता लक्षांत केलें की आज पर्यंत अशा तरेचें पत्र एकय भुरग्याचें किंवा एकय युथाचें आयलें ना। त्यामुळे आमी लक्षांत केलें की आमी एज अ सरकार म्हणून ट्रायबल वेलफेअर खातें म्हणून जे आसा अनुसूचित जमातीचो विकास करपा खातीर जे पयशे खर्च करता आनी अशा पयशांतल्यान जर एखाद्या युवकाक एखाद्या शिक्षीत भुरग्याक जर ताका सामाजीक बांधिलकीत भान नासत जर जायत जाल्यार तें योग्य न्ही, बरोबर न्ही। ह्या खात्याक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रयत्न आमी केले तेय सगळ्या समोर येवपाची आवश्यकता आसा। अशा भुमिकेचेर आज हो कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्लो आसा। सांगपाक खूब आनंद जाता जे सादारणशे अनेक योजना आमी आंखल्यो आनी त्या योजनांतल्यान ट्रायबल कम्युनिटीच्या युथामध्ये किंवा समाजाच्या अन्य घटकांमध्ये जावं ते शिक्षण क्षेत्रांत जावं सामाजीक क्षेत्रांत जावं ते इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत की एक बरे फॅसिलिटी दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न केल्लो आसा।